प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी नाकय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुलदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू मूळ सर्वेश्वरधनी. वर्णोक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, स्वर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी नाकय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुलदारा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्या असो इकरावो आयतार आज आमी आचरण करच्या वखता एका मनाची एका काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. ते रितीन आज अर्गांजान मीस भेटयता क्रिस्टीन डिसोजा मोगरनाडी, अर्गांजान भेटयता फ्रँक डिसोजा. मडंग कापू बरी भलायकी लाभलेल्या पसोत ती अर्गां दितात. तशेंच बरें काम लागलेल्या पसोत अर्गां दिता शनल परपेच्युअल डिमेल्लो वेलंगनी वडो. ह्या सर्विरेद्या पसोत मागया, हांगा समेस्तां पसोत मागया. जे कोण आमक्तान बसयला तांचो उडास कडून तांच्या पसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन भाव बांधवपणाच्या स्पिरितान येवकारिस्त भेटोवंक आमी संगाता जमल्या. आयची देवस्तुती भावार्थाचें बी ओंपून फोळ दिता वरेक सोसणीकायेन आनी बरवशान राखून रावंक उलो दिता. आमचो भावार्थ दिसत्या वस्तूंचेर आदारून ना, दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार देव. ल्हान संगतींनी विश्वास जावन देवाचें राज बांदून हाडूंक आनी सोम्याक मानता तसली प्रजा जावंक हें पवित्र बलिदान आमकां आदार जावं. ल्हान संगतींनी सर्गीचे राज आटापून आसा आनी ह्या ल्हान संगती भवार्थाच्या जिबेतांत रुता जातात. आनी ह्या मुखांतर आमी सर्गीच्या राजा कुशीन समकोता म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां दिता. ह्या उतराकाल जिवंक सुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून मागया. एकडी बोरदोळे दंबी आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमकां समी तयार करया. मोगाडा जेजू, तुजें राज्य सर्गींचें तें तूं आमकां सोडोवन सांगताय, पूण ह्या सर्गींच्या राजाची बेपरवा केल्ल्या खातीर आमी तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भोगसाने मोगोन म्हणटा हांव. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय. मोगाळ जेजू, सर्गींचें राज्य ल्हान संगतींनी आटापून आसा म्हूण तूं आमकां दाखोवन दिताय. आमी सदांच व्हड व्हड संगतींक लबदल्ले आसून तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भोगसना मोगोन म्हणटा हांव. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा
आमचे तुजी काकूट दाखय. मोगळा जेजू एकामेकासो मोग केल्ल्यांत सर्गींचो आनंद जोडूंक सकतांव म्हणलें सत तुजें उतर आमकां दिता. आमी रागिश्ट मसरी गरवी जावन एकामेकाची मनां दुखयलेलीं आसात. पश्चातापन बगसान हें मागोवन म्हणटा हांव व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. व्हड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. महिमा 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 देवा उंचर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोड वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या इतल्यास पुत्रा सोमिया देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. इतल्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. इगडी बरदोळे दामपी आमच्या आमच्या गरजांखाती त्या सवां खातीर मागे जे इरादे घेवन येमेसाचें बलिदान भेटयता त्या इराद्या बसूत आमी मागे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुमचो आमचो बरवोस आनी आमचें बाळ आमी इतले अस्कत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा देवदाराच्या तेंगशाचो ताच्या भोव उंच पांट्याचो एक तरनो कोमरो हांव काडटलो आनी तो एक उंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो. इस्रायेलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्साची सुकणी ताची पंदा वस्ती करतली. पाकाट्यांची हर एक जिवी ताच्या पांट्याच्या सवळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातलें. उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारतां. पांचसो रूख बावयतां आनी बावलोलो रूख पालेसो करतां. हांव सर्वेस्पर उलयलां
हांव तें सिद्ध करतलो. देवाचें उतर हें. देवाची उडपकार. सर्वेस्परा तुका दिनवासून फावो. सर्वेस्परा तुका दिनवासून फावो. सर्वेस्परा तुका दिनवासून तुझ्या नावाची गीत गाजोंक फावो. तुझ्या नावाची गीत गाजोंक फावो. फांत्या तुजो मोग आनी रातीचे तुझे विश्वासी पोन वर्णूंक फावो. महोनाथ देवा सर्वेस्परा तुका दिनवासून फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणात वाडतले. प्रायेचे तरी फळ दितले. नितीवान कासरा माडा परी वाडतलो. लेबाननाच्या देवदार रुखा भशेन वैसडतलो. सर्वेस्परा तुका दिनवासून फावो. सर्वेस्परा तुका दिनवासून फावो. सा पावलून कोरीतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासत आमी सदांच देरान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्ही बगार बावर्ताच्या उजवाडान चलता. आमचें देर विशेश देखून आमचें हें कुडीचें बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सोबे आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नित्यसना हुजीर जरतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें. देवाची उडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्तस तो ओंपी. जाका तें बी मेळटा तो सासनाक जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता
दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हणून तोच नेणा भूंय आपलेच तकी फळदिशें करता पयलें पालवी उपरांत कणस शकी कणसांत भरलेली दानी पूण फळ विकतस तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता तो म्हणो लागलो देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वापर दिवन आमी तें चित्रावेत तें सासवाच्या बियां बरी म्हण येत मातयेंत ओंपल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियां काणाप्रास ल्हान पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सवळेक गोंटेर बांदतात जाल्यार सबार वपारींनी लोकांचे समजणे तिकेत उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो वपारी विणें तो तांचे लागीं कांयच उलयनातलो तरी पूण आपल्या सिसांक विंगड घेवन सकट तो सोडोवन सांगतलो देवाचें उतर वगणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या सुवार्थेंत जेजू सर्गीच्या राजा विशांत आमकां सोडोवन सांगचे प्रयत्न करता जेजू आयिल्लेंच उद्देशच सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक तें एक सर्गीचें राज आसा त्या सर्गीच्या सर राजाचे वारेसदार आमी त्या सर्गीच्या राजा कुशीन आमकां सोमकूंक आसा तें शाश्वत राज्य तें शाश्वत जिवीत आनी थंयसर आमी जिवंक आसा ही एक सत गजाल म्हणलें सत जेजू सांगूंक म्हणून ह्या संवसारी आयिल्लो देखून स्नानीक जो लागचें स्नान घेवन तो जोर्दानींत तो वयर येता आसतनाच ताणें म्हणलेलीं उतरां कितें म्हणलें तुमची पातकी जी निसंडा बरी खबर सदमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां कितें म्हणलें तुमची पातकी जी निसंडा बरी खबर सदमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां हो उद्देश सर्गीच्या राजाचो सर्गीचें राज्य म्हळ्यार कितें कितें हाचे सुवार्थेंत जेजू म्हणटा सर्गीचें राज्य म्हळ्यार शेतांत वोमता त्या बिया बरी आमी सदांच सगळेकार न्ही गे सगळेकार आमकां कुसून गोत्ता आसा उंपून गोत्ता आसा न्ही गे आमकां लुवून गोत्ता आसा आमकां बडोवन गोत्ता आसा वाऱ्या दिवन गोत्ता आसा बातू कुडूंक गोत्ता आसा आनी मुसळांनी कांडून गोत्ता आसा आनी आसडूंक गोत्ता आसा पळय गे आमी केल्लें आसा हांव आतां गोत्तू ना थोड्यांनी तें करूंक ना वय एक गादो हदा जायचे जाल्यार त्या गाद्या उदक बांदतात उदक बांदून जाल्या उपरांत तो कोसतात एक दोडो ती दोडो कोसतात ताका सारें घालतात कांय लोक इटाचो पालो घालतात न्ही गे ताजे उपरांत परत कोसतात मेर काडटात एंडेलांत मेर न्ही गे काडटात दोरिनांत ओण्ण काडटात पातळ दवरतात सुगेच्या बियाक सुगेच्या बेड्याक आनी अशें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी गादो हदाक करून जाल्या उपरांत आमी सडावतू थोडे पटी नेज लावची आनी सडावतू ओमचें आसलें एंडेलाक नेज लावची सडावतू कित्याक म्हळ्यार जोर आवरू पावस आयलो जाल्यार एंडेलाच्या बातने बी उरना बी वळोन वता वावराक न्ही गे देखून कितें करचें आहलें सडावतू एंडेलाची नेज लावची आहली देखून एंडेलाक नेज लावच्या फुडें पुडयेक नेज घालताले पुडयेक नेज घालताले न्ही गे पुडयेक नेज घालन ती वाडल्या उपरांत ती मागीर खाण एंडेलाक आमी वेटाक बैलाक लायताले हांव आतां तशें ना वडयांक पूण सुगेच्या बेळ्याक सडावतू आमी ओमचें आसलें ओमता आसतना आमी पळयता हांव बरें करून गुंठ्योन जाल्या उपरांत पोळ्यां घालून जाल्या उपरांत बावें बसच्या पयलें ओमचें न्ही गे ताचे वयर बावें बसता आनी उपरांत थोडे दीस केल्या उपरांत कितें करताले उदक इल्लें गाद्याचें सुकयताले आनी उपरांत थंयसर रोवो बरो दिसोन येतालो दिसोन
रवो बरो दिसल्या उपरांत परत उदक बांदताले गाद्याचें आनी तें आमी बंतोवणी येताले हांव सुग्गेच्या एणेलाच्या सडा वतू गाद्याच्या बंतोवणी वचोंक वचनातलें हांव पूण सुग्गेच्या बेळ्याक गाद्याच्या बंतोवणी एक रावंड मारचो आसलो हर एक दिसा सकाळीं उठोन वा सांजेचें कित्याक म्हळ्यार कुर्ल्यो मांटिकान बिळांक काडन उदक कडेन एका गाद्याचें आनी एका गाद्याक वा आनी एक कडेन पाट जावचे बरी करतल्यो कुर्ल्यो देखून आमी येताले हांव खंय म्हणी मांटाय काडलां गी खंय म्हणी उदक एका गाद्यांतून भायर येता गी अशें सोदूनशें आसलें हांव आनी अशें पुरा रावंड मारून येताना आमकां हर एक दीस पळयताना रवो इतलोच आसलो दिसता न्ही गी वाडुलो दिसता अशें वयर येवचो दिसता कोणी म्हणे पळयलें कोण न्ही ना 2 पाकळ्यो जाल्यो 2 पाकळ्योच आसतात आनी 4 दिसां उपरांत गेल्यार 4 पाकळ्यो आसतात कश्यो वाडल्यो आमी पळयना आमकां कळना आमच्या दोळ्या मुखार अशें लांबायलें खेळटाय ना न्ही गे वय गी न्ही आमी पळोवं या पळनासतना रावूं आमी आज वचूं फाल्यां वचूं वा परवां वचूं तें वाडत येता पूण आमच्या दोळ्यांक मात्र दिसना मागीर एक दीस 3 म्हयने जाल्लेंच बात तें पसवता न्ही गे पोटरो येता पोटरो आयल्या उपरांत पसवल्या उपरांत तें कणशी बागता आनी उपरांत तें पिकता आनी थोडें लांब आसा जाल्यार आड पडटा आनी शक्ती जेया जाल्यार निट्ट रावता पाणेर काजे बी कांयचे जेया जाल्यार आड पडटा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमच्या दोळ्या मुखारच एक बेळें किर्लता बेळें वाडटा आनी बेळें तें पिकोवन बागवता पूण आमकां कळना कशें जाता आमचीं भुरगीं आसात आमी भुरग्यांक जल्म दिल्लो आसा मालगडी आसात हांगासर न्ही तुमकां काजर जाल्लें गोत्त आसा भुरग्यांक तुमी जल्म दिल्लें गोत्त आसा न्ही तिंत भुरगीं तुमच्या दोळ्या मुखार कशीं वाडलीं म्हूण तुमकां गोत्तू ना इतली व्हडलीं जाल्यांत म्हजे क्लासमेट मेळटात म्हाका थोडे भटी मेळटात तांचीं भुरगीं व्हडलीं जाल्यांत तांच्याकी व्हड जाल्यांत आवयच्याकी व्हड जाल्यांत बापायची लांब जाल्यात कशें रे इतलो व्हड जालोय कोणाक गोत्तू म्हणटात कशें रे तो लांब जालोय कोणाक गोत्तू आनी तुजी धूव तुज्याक व्हड जाला वय फादर कशें व्हड जाल्यार तूं गोत्तू ना म्हणटात आवय कळ्ळें गी आमकां गोत्तू ना आमी कशें वाडटा म्हणून पूण आमी वाडत वेता आनी ते देवाचे नियम देवाचे ते एक बेसांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तशेंच देवाचें उतर आमच्या काळजा मनान पडलें जाल्यार आनी तें आमी खरेपणी स्विकार केलें जाल्यार तेंय आमचें तेंय आमकां कळनातलें बरीत वाडत वेता ह्या फिरगजेचो एकलो मानेस्त म्हाका मेळ्ळो थोड्या दिसां फुडें आनी म्हणलो फादर तुमी हांगा न्हू पयलो शर्माव दिलो म्हज्या कुटुंबाचो एक सांदो ह्या मिसाक आयिल्लो आनी फाटीं आयल्या उपरांत फुल्ली चेंज फादर फुल्ली चेंज कितलो बरो कितलो कळटो कितले मोगाळी मायपाशी जाला म्हणना हांवें विचारलें तुजें ती इतली बदलावण कशी आयल्या म्हणटना आज पाद्र्यापान दिल्लो शर्माव इतलो बरो आसलो की म्हाका म्हजें मनूच परिवर्तन जालां म्हणून अशें म्हणलो म्हाका कालच्या दिसा एक मनीस मेळ्ळो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया जर तर देवाचें उतर आमी आमचें थंय पडोवंक सोडटा देवाचें उतर आमचें थंय खरेपणी खाण घेता तें आमी न्हिदोन आसूं आमी जागी आसूं आमचें थंय तें काम करूंक लागता काम करूंक लागून कितें जाता आमकां परिवर्तन करता पूण कितें करीशें तें देवाचें उतर म्हजें थंय पडशें आनी म्हजें थंय स्विकार करीशें बरेंपण कलतेपण घालून ती एक सुवात हांवें तयार करी जाय देखून हो जेजो ओंपियाच्या ओपारीन म्हणटा थोडें बी बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी कितलें फळ दिवंक लागलें तें 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक लागलें बऱ्या सुवातेर पडलेलें एका रेतीर जायतो लोक येता एका मिसाक जायतो लोक येता सगळ्यांची मनां एकूतलें आसा ते सगळें देवाचें उतर एकल्यान आयकलें बरें आनी एकलो आयकताय ना थोडीं आयकतात येणे बरो आवाज आसा बरो पाद्र्या बसो ताळो आसा आयकतात येणे सोंड सोडटात कांय थोडीं आयकतात वो ती गेटी पर्यंत व्हरतात थंय सोंड सोडटात कांय थोडीं आयकतात ती मार्केटी पर्यंत व्हरतात मासलेचे मार्केटी गेल्ल्यांच हांगाचें देवाचें उतर विसरता कांय थोडीं आयकतात घरा वेतात घरची किरी करंदाय आनी त्या करंदाया मदें टेन्शना मदें देवाचें उतर खंय मायाक जालें गोत्तू ना ते फळ दिवंक शकना कांय थोडीं आयकतात ते देवाच्या उतराक खरेपणी जागो दितात आनी ते थंयसर जिरोवंक सोडटात आनी ते थंयसर वाडटा
आणि यथेश्ट फळ दिता तुझे जिवीत बदलता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. पळया देखून आयचे सुवार्थेंत जेजूचे सासवाच्या कणाच्या बियाची ओपार सांगता. सासवाच्या कणाच्या बियाची ओपार. सासांक तुमी पळयलां, सासांक पळयलां की ना? कितें व्हडलें आसा? सासांक पळयनातली कोण आसा? सासांक पळयलें बाय कशें आसा ते इंग्लिशान घालें म्हणटात मास्टर की मस्टर्ड सीड. मस्टर्ड सीड हां ल्हानशें न्ही गे चडावत केंच्या वापरचें तें हां कान पडल्यार काना घालूंक गी हां हां पोण घालच्याक न्ही गे पोण घालच्याक न्ही गे हां पोण घालचें कशें कोत्ता तुमकां कशें हांकां पोण घालचें अशें घालचें गे सुय खंय घालतात गी कोण गोत पोण घालचें म्हळ्यार बरें कायलीन तें तेल बरें उंदायचें न्ही खाली तेल घालून सासांव घालत जाता जायना पदऱ्या बरो रांदूंक गोत्ता देखून आपया म्हण नाकात बरें तेल उंद जायचें उंद जाल्या उपरांत तें सासांव घालचें न्ही गे तें सासांव घाल्या उपरांत कितें जाता सासांव हां फटाफट पुट्टा न्ही गे वय न्ही पुटना जाल्यार ताचे हात दवरा उरल्या वेळान पुट्टा मागीर पळया एक सासांव कितल्या आवाज करून पुट्टा पळय न्ही गे टपा वय गे तें सगळें पडलें दोळ्यान दिसता तें सगळें पडलें जाल्यार एक सासांव सगळें पडलें जाल्यार दोळ्यान दिसता दिसना पूण तें एका मातयेन पडलें जाल्यार एक जड जाता आनी तें जड केदें व्हडलें जाता गिरबुज्यो सुकणी ताच्या जडाचेर गोंठेर बांदतात पळया दोळ्यान दिसना तें हें सासांव पूण ताची सकत पळया. तशेंच आयच्या पयल्या वचपांत आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें थंयसर एजेकिएल प्रवादिच्या ग्रंथांत देवदार रुखा विशांत देवदार रूख पळयल्या तुमी खंय म्हणी देवदार रुखाची एक खालयत कितें म्हळ्यार देवदार रूख भिरंकूळ लांब रूख भिरंकूळ लांब आकाशा पर्यंत भिरंकूळ लांब मोठो जावन वाडटा तो. आनी त्या देवदार रुखाक आवक मस्त वर्सांचें आवक आसा मस्त वर्सां 100 वर्सां जिवोवचें आवक त्या देवदार रुखाक आसा. हेणें देवदार रूख नात काठ देवदार आसात काठ देवदार पळयले काठ देवदार रूख म्हणी खंय म्हणी पळयल्या ते मुडबिद्री बस स्टँडा सकयलें पोरणे बस स्टँड आसा पळय थंय रिक्षा पार्क आसा रिक्षा पार्कान ते 2 रूख आसा 2-3 रूख आसात ते पोरणे मलगडे पयलींचे ते देवदार रूख ते पूण ते देवदार रूख आमचे ते काठ ते प्युअर न्ही. प्युअर देवदार रूख पळयचे जाल्यार तुमी हिमाचल प्रदेश वचचे हिमाचल प्रदेशाक गेल्यार थंय तुमी पळयतात मजबूत व्हड रूख भिरंकूळ व्हड रूख ताचें मोपी बरें ताचें सवळी बरी ताची सगळी लांकडाय बरी सगळं वापरतात ते एक्सपोर्ट करतात थंय हिमाचल प्रदेशांत ते देवदार रूख भायर एक्सपोर्ट करतात भिरंकूळ व्हड रूख ते. आनी ह्या रूख कशें जातात पळया आईच्या पयल्या वर्सा इजायके प्रवादी म्हणटा ताची एक ल्हानशी पकळी ताची एक ल्हानशी ताळी तूं कांड एका दोंगरार लाय आनी तो रूख अशें वाडटलो मजबूत आकाशा पर्यंत वाडटलो आनी शाश्वीत बाळटलो तो रूख. पळया एक देवदार रूख तितल्या ऊंच वाडोवंक आनी जिवोवंक आनी उरोवंक पळया एक ताळी पुरो. तशेंच सासवाचें बी एक जड वाडोवंक आनी आकाशाच्या सुकण्यांक थंयसर आसरो दिवंक पुरो. त्या देवदार रुखार हजारोनी लाख सुकणी आनी मनशां ती थंयसर वस्ती करतीत बिडार तें दिता. तशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवदार रुखाच्या की सासवाच्या बियाच्या की चड उन्नत मापान आमकां रचलेलो देव आमकां कितल्या उंचायेक पावयना कितल्या उंचायेक आमकां सांबाळना म्हणलें आमी विसरूंक नजो. देखून तो म्हणटा तुमी सर्गींचे राज आपणायचे कशें म्हळ्यार तुमी ल्हान संगतींनी सासवाच्या आमकां देवदार रुखां बरी जावंक जायना. देवदार रुखां बरी कांय थोडे जातीत न्ही गे व्हड अधिकारार आशिल्ले व्हड हुद्द्यार आशिल्ले व्हड अधिकार चलयतले तसले कांय देवदार रुखां बरी जातीत पूण आमकां देवदार रुखां बरी जावंक जायना आमी सादे मनीस न्ही गे. देखून आमकां सासवाच्या बिया बरी जावं येत गी ल्हान कामांनी ल्हान संगतींनी देवाक विश्वासी रावून देवा सोने पेल्यासो मोग करूंक आमकां जायना गी जाता. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज आयकलें तुमी जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज आयकलें ती खंयच्या संगतींनी व्हड जाल्ली ती ल्हान संगतींनी व्हड संगतींनी देखून ल्हान फूल म्हणटात ल्हान फूल तेरेज कित्याक जाली
ती कोमेंतात आसतनाच ल्हान मागण्यांत जावं तिच्या कामांत जावं पेल्यांक उमो करच्यान जावं पेल्या विशयां बरें उलोवच्यान जावं तिची ड्युटी बऱ्यान करच्यान जावं मागणें बऱ्यान करच्यान जावं आनी वेळार येवच्यान जावं पेल्याक कांयच वायट करनासतना दुखय नासतना पेल्यांच्यो चाडयो सांगिनासतना खोबरो सांगिनासतना पळया ल्हान संगतींनी तिचे थंय ती विश्वासी देवा थंय विश्वासी पेल्या थंय विश्वासी जावन आज आख्ख्या संवसारार हे जेजूचें ल्हान फूल मोगाचें फूल ल्हान फूल तेरेज म्हूण नांव वाडलें जाल्यार तिच्या त्या ल्हान करण्या वरवीं सस्वाच्या बिया परी तिचें जिवीत ल्हान संगतीचें तशेंच आमचें जिवीत ल्हान संगतीच्या सस्वाच्या बियाच्या कणा बरी आमी रुपीत केलें जाल्यार सर्गीचें राज जोडूंक आमी शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान कुरिंथकारांक बरोवन सांत पावलो म्हणटा आमी कुडींत जिवों वा कुडी भायर जिवों सोम्याक मानता तसलीं जावंक आमी प्रयत्न करीत जाय आमी कुडीन जिवं कुडी भायर जिवं आमी सोम्याक मानता तसलीं आमी जावंक जाय आमी क्रिस्तांवां म्हणटा न्ही गे क्रिस्तांव म्हळ्यार घालें हां क्रिस्त हांव म्हळ्यार हांव क्रिस्तांव म्हळ्यार कितें म्हजें थंय क्रिस्ताक पळयचें म्हाका पळयतना क्रिस्तां बरी दिसत जाय तुका पळयतना लुसिफेरा बरी दिसल्यार कशें न्ही गे अब्बा ह्यो मनीस गे लुसिफेर म्हळ्यार तूं क्रिस्त न्ही तुजें नांव बेश्टें नांव बदलूंचें बरें तुवें कळ्ळें गे तुजें नांव तुज्या बऱ्या करण्या वरवीं बऱ्या साली वरवीं बऱ्या संगती वरवीं तुजें नांव सोम्याच्या नांवा सारकें जावंक जाय जाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हणचें जाल्यार हांवें सोम्या बरी जावंक जाय ना जाल्यार कांय फायदो ना अलेक्झांडर चक्रवर्ती अलेक्झांडर तुमी आयकलां जावंक पुरो वय गे चक्रवर्ती अलेक्झांडर एक फावटी सांजेच्या वक्तार ताच्या साम्राज्यांत एक गोड्यार बसून एक रावंड मारूंक गेलो रावंड मारूंक वता आसतना एका चारांड्यांत एक टाईट आमाल पिवन पूण टाईट जावन एक दादलो एका चारांड्यान पडोवन आसलो कळ्ळें ताच्या आंगार वस्तुरी ना कांय ना ह्या राया चक्रवर्तीक बिरमो दिसली देवलो ताचें उदकाचें पोतें ताणें काडलें आनी त्या चामड्याच्या पत्त्यांत आसलेलें उदक त्या मनशाचेर ओतलें आनी ताका सनीन केलें सनीन करून जाल्या उपरांत तूं विचारता अरे बा तूं हांगा पडलाय तुजें नांव कितें तो म्हणलो म्हजें नांव अलेक्झांडर पडलेलो मनीस म्हणलो म्हजें नांव अलेक्झांडर चक्रवर्तीचो राग तकले सोडलो कानपट्या दोन दिलीं आनी म्हळें एकच तुवें तुजें नांव बदलीचें ना जाल्यार तुजें जिवीत बदलीचें कितें एकच तुजें नांव बदलीचें ना जाल्यार तुजें जिवीत बदलीचें कित्याक म्हळ्यार तुजें नांव म्हज्या नांवाक कळंक काडटा आज जेजू आमकां विचारी जाल्यार तुजें नांव कितें क्रिस्तांव म्हळ्यार चट्ट दीत कानपट्याक न्ही गे एकच तुजें नांव बदलीचें नातल्यार तुजें जिवीत बदलीचें म्हणत पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कुडींत आसूं कुडी भायर आसूं आमी कशेंय आसूं आमी जियो मरो आमी सोम्याची जावन उरोंक जाय सोम्याक आमी मानता तसलीं जावंक जाय म्हणलें सत हेचें दुसरें वाचप दिता आसतना सासवाच्या कणा बरी ल्हान संगतींनी सोम्याक विश्वासी रावंक जाय ल्हान संगतींनी आमी आमच्या घरांत जियेतना बागड्याचें जिवीत बोगसण्याचें जिवीत पेल्याक आदार सुदारसूचें जिवीत कलतेपणाचें जिवीत मोगाचें जिवीत सेवेचें जिवीत ल्हान संगतींनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेस्सां बरा आमच्या वाड्या फिरगजेंत आमी जियेल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 8 बागी सोम्यान दिल्ल्यो आसात 8 बागीने त्या 8 बागी प्रमाणे आमचें जिवीत जालें जाल्यार आमी पेल्याकी मोगाची देवाकी मोगाची जातां आमी सासवाच्या कणा बरी जाता आनी आमी खंडीत सर्गीच्या राजाचे सांदे जाता असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन सगळीं सांगाता म्हणया एकाच देवा सतमानता सर्पद्वेदाल बापतो सर्गांनी बिरदमेसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तू सरसनार नेका सोमिया जेजो क्रिस्ता सतमानता देवा सकलच पोत्तो सर काळा आदी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान भिसरलो खरो देव तो देवातान जल्मला तगरो सोंग ना बापाच्या सई बासो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडून हे पासत सर्गार तो देवलो
आणि पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोंस पिल्या ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो सर्गार सुरलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तो निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा भाव प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पातकाच्या बक्षाच्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासू रावता आमेन. ह्या आमच्या बरवर्तान विश्वासान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां धडा आतां आमी भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा पवित्र सभा सोलोन वरच्या पापसैबान बिस्पांनी आनी याजकांनी जेजूचे स्वार्थेचे बी हर एकल्याच्या जिणयेंत ओंपून तुजे राज परगडच्या वावरान तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राजकी मुखेल्यांनी जात कात लेकी नासतना निस्वार्थी मनोभावान लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. पवित्र स्नानान स्विकार केल्लें बावर्तेचें बी आमच्या जिणयेन किर्लोन कुटुंबा वातावरणांत घालून पिरगजेन आनी आसपासच्या लोकांक क्रिस्ती फोळ दिशें आमच्या वडिलांनी आनी युवाजनांनी सदान करूंक बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. तुझे उतर आमच्या काळजांत वमताय. आमच्या कुटुंबांनी सदांच पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ कर. तुज्या उतरा प्रकार आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. विविध पिडेन वळवोनच्या पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजी काकुलतीची दिश्ट घाल. तांचे कस सोसूंक तांकां कृपा आनी आदार दी. कुटुंबा सांद्यांनी तांची सारकी जतन घेवंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. योंकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्लेल्या आमा समेस्तांनी ल्हान संगतींनी विश्वासी जावन देवाची रास बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुता जेजूक मानता तसली प्रजा जावंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. एकडी पोतोळे तांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसिलां सुगडास काडया तांचे बसोत आमी मागया प्रते रितीन आमच्या प्रकृती बसोत मागया. पावस सुरू जाला पूण बरो पावस येदोळी आमकां येवंक ना. बरो पावस फावो जावचे खातीर कृशी बेड्याचो वावर बऱ्यान चलचे खातीर दिसपट्टो ग्रास निरंतर आमकां फावो जावचे खातीर मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तूं जन्मकार उसरलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयना रमया साव सर्गींच्या राजाचे वरेस्तार आमकां करून तुज्या पुतान आमकां आपोवणें दिलां आसता. तुज्या पुताच्या शिकवणे प्रमाणे आमी जिवोनो सर्गींच्या राजाचे खरे दायजी जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. घेऊन आल्या काणिको तुझ्या पायांत दळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. घेऊन आल्या काणिको तुझ्या पायांत दळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो हो गोवांचो मनशा वावरांत केल्लो प्रितुमे तो दिल्लो कर तूं हो उंडो
मागिवलेल्या कानिको तुझ्या पायांत दळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेस सरस्तर आमी तुका दिवन वचता जो उदारपणां दिलो तो उंडो आमी उडयता प्री तुमी दिला मनुशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो. सृष्णाच्या सृष्णाक देवाक जय. सर्वेस्परासाच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणां दिला तो दोका सोवायन आमी तुका वेडयता दाखवालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तूं आमकां पिवान जातलो. सृष्णाच्या सृष्णाक देवाक जय. मनान पदकाची दुख आमी तुका बलिदान वेडयता तें तुका मानता दसलें जावं म्हज्या कोट्यापणांत तो म्हाका धून काड सर्वेस्परा आमच्या पदकांत तो म्हाका तूं नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखारीन देणी आमी हाडून दवरता हांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ते संस्कारून आमच्या आत्म्या नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां भोव कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. होय अशें आमी करपावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो ओ काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय वेळ काळ सगळें तुवें स्थारायलाय पूण मनशा तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय आनी जेजो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुज्या जाणव्याचे आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाकाणू तुवें रचनेचो तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे संगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbaranțo servesc portu. Sârgani संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात हाका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. हो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडो आनी वायन असलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची पवित्र घडी कितें मागता खंडीत आमी घेता पवित्रपणी वांटिली जावया आमचे सगळें जिवीत सुमयाच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया.
बापा करूस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान ससूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत पत्काचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sungguh pergetuya जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग असवतेल्या वा समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पिटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजे इस्तगतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाचे माये संगती तिचो पती बगेवन झुजे बगेवन धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आशना मोतीन दवरून ल्हान संगतीने सर्गीच्या राजाची बरी कामां आदारूंकू आनी सर्गीचे राज जोडूंकू देवाचो आदार करपा मागोवन समयान शिकलेले मागणे संगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अरवारांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबर शानत रेगतल्यांक आमकां तुझे उदार का कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मग असो गुर्तू जावन एकामेकाची तोंडां पडोवन संतोशान आमी शांती पाठवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मी दिमी घालली हां पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. सर्गीच्या राजाची बरी खबर वापारांनी आमकां सांगून आमकां सर्गीच्या राजाची खरी वळख दिल्ली.
आनी ह्या सर्गींच्या राजाक भितर सरोंक आमकां आमच्या ल्हान संगते मुखांतर साध्य जाता म्हणली शिकोवन आयच्या दिसा दिता आनी आमकां आपणे दितात ती हे शिळयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका हवो ना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका वचून संस्कृतीच्या कारणान आमकां राखून दवया वस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान. संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता आसून ती तुझ्या वटां सदां खेळटा मनसा ती मनशा प्राण चड वचनाय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसताय राखून धन्या वस्तू सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान. प्रार्थुया. प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या हातांतल्या आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची कुणा हे जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. भोव भक्तीपणान मिसांत नवेनांत मिसांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. माध्यम मुखांतरी एमिसाचें बलिदान वांटेले जाल्ल्या समेस भक्तिकांक आमी अभिनंदन पडयता. देवाचे आशिर्वादान तुमचेरय मागता. सगळे तुमचे कश्ट वावंट पिडाशिडा सगळीं निवारून दी आनी एमिसाच्या बलिदाना मुखांतर देवाच्या उतरा मुखांतर तुमकां समाधान संतोश सुडका आनी बरें बेसांव फोव जावं दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत. Vatamso solon, usvadamso fangon, Deiranami boron, Părgătia Crista, Shanti pasot vauron, Niti pasot suzon, Sânto săglea nadon, Zavia să-ți moga, Jezu tu am so ada, Mogan tu am kasaman, Curpe sărami ason, Jieșen că sădangan, Jezu tu am so ada, Mogan tu am kasaman, Curpe sărami ason, Jie शेंकर सदांकार. मोगाळ पुता सोबे अवघार मोरी आशीर्वादी आमकां. रोजारी साहेबीने बघेवन क्रुसाचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या अंशपणांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.